त्याच्यापेक्षा म्हणटा पयलीं पर्रीकरांचेर विश्वास आसा, पयलीं पर्रीकरांची क्रेडीट मागीर मोदीची क्रेडीट. एक्झॅक्टली. कित्याक ज्या पद्दतीन तांकां जो रिलीफ दिलो गेलो, मायनींग भागात जो रिलीफ दिलो गेलो तो सीएमान दिलो गेलो, आनी ताच्या खातीर आमी रिजल्ट जावच्या पयलीं ही जी लीड जी आशिल्ली, गणेश गांवकर आसत, सुभाष आसत, हांव आसत, मया आसत, हांच्यांनी आपली पयलीच लीड सांगलेली. ती तशीच आयल्या. एक्झॅक्टली रायट, तशीच आयल्या. गणेश गांवकर आसत तेणी सांगलेलें की आपली 11,000च्या वयर लीड आसतली, सुभाषान 7,000च्या वयर, हांवें म्हाजी 7,500च्या वयर लीड एक्सपेक्ट केल्ली आनी ही लीड आसतलीच. कारण आमकां लोकांचो व्ह्यू खबर आशिल्लो, आमी लोकां कडेन वयताले तेन्ना कळटालें की इतकी लीड जी आसली ही मेळटलीच म्हणून. ओके ईशान, टेल मी वन थिंग नाउ, लुकिंग एट इज द चर्च फॅक्टर. यू सेड दॅट चर्च carried out that extensive propaganda. No, I wouldn't if say you that. look at that factor, and if you look at the leads in Salsette, do you think church has succeeded, or this kind of a lead has eroded authority of church? No, I think it's not about that. I don't necessarily agree with the word propaganda, because I think every institution has a right to express their views and how they would prefer people to exercise their ballot. I think it's perfectly acceptable in a responsible democracy. So that is not an issue. I'm just trying to analyze whether this calls, given the result, does it call for some introspection within the church? I'm sure they have, if they said something, it was based on certain understandings, and they have a complete right to hold that understanding. But when you see results which are so contrary to, I'm assuming, what they wished for or they would hope, it should give, I think, and I'm sure it does, because there are some very intelligent people who understand the state far better than me or you or most of us, who are probably thinking whether it is good for the flock, as it were, to come out like this. I don't know, there's just a question I wanted to raise, and I would love to hear everybody's भाई opinion. तुमकां कितें दिसता, चर्चीची ऑथॉरिटी इरोड जाल्या काय चर्चीची ऑथॉरिटी हांगा परत एम्फसाइज जाल्या? चर्च प्रत्येक इलेक्शना वेळार एक कावन्सिलींग अशें नोट धाडटा. आमी मागीर ताका प्रोपागंडा म्हणून आनी आमी ताका मागीर कॅनवासींग म्हणून, आनी एक्चुअली दे डिनाय दॅट इट इज कॅनवासींग. ते अमकेच मनशाक दी, अमकेच पार्टीक दी म्हणून सांगना. सो लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना इनफॅक्ट हिंदूज वेलकम्ड द कावन्सिलींग ऑफ द चर्च. सो बेसिकली कितें, तुमी करप्टाक भायर मारा म्हळ्यार काँग्रेसीक भायर मारा, कम्युनलाक मत घालना काय बीजेपी, हे शब्द तकल्यान बसल्यात. जेन्ना सांगता तेन्ना कळटा कोणा मार कोणा मानना कितें. हे फक्त शब्दांचो खेळ, तो जमलो म्हणून तुमी खेळ ह्या खेपे. ना आनी तांकां बाकी सांगता भशेन तांकां तो रायटय आसा, आनी तांणी तो गॉडी वे कांय केलो ना, गॉडी वे कांय केलो ना. अकॉर्डिंग टू मी द कावन्सिलींग हॅज अचीव्ड द रिजल्ट. ताजेर मागीर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट चिकून येना, काँग्रेसी डिफरंट मॅटर, कित्याक सगळी द एंटायर कोस्टल बेल्ट वेर इट इज, वेर पीपल इन द मॉर्निंग गो टू द चर्च अँड अटेंड द मास ऑन एवरी संडे, यू फायंड द लिड्स. आनीक आतां टोटल आतांचो आनी पयलींचो तर आमी द वोट्स टोटल जर पळयलो असेंब्ली वेळार टोटल विच हॅज गॉन, तर आमकां दिसता की काँग्रेसीची टोटल वोट बेज आनी पर्संटेज ऑफ द वोट शेअर थंय वाडला. म्हणजे ते एक्झॅक्ट फिगर्स ना तुका सांगपाक, हे कोस्टल बेल्टा भितर वाडला. इम्पॅक्ट जाला आनी तो इम्पॅक्ट चर्चान ते कावन्सिलींग जर केलें नाशिल्लें तरी पसून जाता आशिल्लोच. फक्त इतलोच डिफरन्स, कावन्सिलींग केलें म्हणून लोक वचून ताणें मतदान केलां, ना जाल्यार जे तरेन काँग्रेस आपल्यार ऑर्गनायझेशन चलयता लोक वचून मतदान करनाशिल्ले, घरा बसून रावता आशिल्ले. ओके, I agree with what Prabhakar Babu is saying, that is, of course, there is a difference in the coastal Salsette constituencies, but that was not my point. My point is, as I think a well-wisher of all Goans, Hindus or Catholics, is it a happy situation, let us say, where losing or winning is associated when there is a settlement? You see, as you just correctly pointed out, Prabhakar Babu, that, you know, last time everybody was welcoming, no? Anti-family Raj, anti-corruption. This time, some people are not welcoming. But the point is, should they be involved in these ups and downs of political fortune? Not that they want to, but that is the perception. Exactly. For example, फाल्यां जर तपोभूमीन एक अशें सर्क्युलर काडलें की ताचे जे हजारांनी जे कोण भक्त आसात ताणें अमूक पद्दतीन वोटींग करचें म्हणून, तर फाल्यां ते चलूं शकता जाल्यार मागीर कम्युनल बेजीसचेर सामकें पोलरायजेशन जातलें.
त्यामुळे चर्चीन हाच्या फुडें अशा गोष्टीत पॉलिटिक्सान तशें पडप न्ही हें तुमचें मत आहा. बरें हांव बाई कडेन हांव क्विकली म्हणटा कितें जाणा राजकारण जें आसा हें कम्युनल आनी सेक्युलर बेसिसचेर तरी लडोवचें न्ही. राजकारण जें आसा हें सदांच डेव्हलपमेंट बेसिसचेर जावचें. धर्मीक संस्थांनी असली गजाली असली फतवे काडची न्ही अशें म्हणटा. डेव्हलपमेंट आतां तूं पॉलिटिकल स्टँड घेता काडची न्ही म्हणून तूं. नाही ऑफकोर्स कशें आसा आमी गोंयचे स्टेटीचो विकास स्टेटीचें डेव्हलपमेंट हें पळोवपाक जाय. कारण आमी पळयता आसतना राजकारणा कडेन पळयता आसतना डेव्हलपमेंट पळोवपाक जाय. कोण कम्युनल कोण सेक्युलर हें पळोवपाक जाय. तशें आसा जर आयज पुराय देशभरचे जर रिजल्ट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोणूच कम्युनल म्हणचो ना बीजेपी. बरें ओके हांव नॉर्थ गोंयची एक स्लायड दाखयता. मागीर सगळे कडेन हें जें आसा स्लायड जी आसा पळोवपाक मेळटली. वोटींग इन नॉर्थ गोवा म्हणजे सगळे लीड बीजेपी 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 बीजेपीच आसा लीड. बट तातूंत भितर एक इंटरेस्टिंग आसा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव घेता इंटरेस्टिंग सगळ्यो. नॉर्थ गोवाची ज्या हाजेर पणजी आसा ती स्लायड थंय सगळे कडेन बीजेपी लीड आसा. आय विल जस्ट फोकस युअर अटेन्शन टू 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. पयली तालिगांव वेर बीजेपी हॅज गॉट लीड ऑफ 878 फॉर द फर्स्ट टायम. Montserrat. Santa Cruz, where again BJP has got a lead of 349. Now this is okay. हांगा Montserrat आणि सेटिंग केलें बिटिंग केलें कितें मागीर प्रमोद सावंता विचारया. पूण सकल जर तुम्ही पळयलें जाल्यार देर आर अगेन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज विच आर व्हेरी डेंजरस. एक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाची परये. जंय लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर बीजेपीन 1138 लीड काडल्या आणि ज्या विश्वजिताच्या विश्वासाचेर फाटली लोकसभा इलेक्शन सामके दणाणून सोडिल्लें त्या विश्वजित राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक वाळपय बीजेपीन 684ची लीड काडल्या. वॉट इज दीस सेटिंग? खरें म्हणजे ह्या संदर्भात एनालिसीस करपाक प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजीत आणि बाबूश मनसरात हांकां खरें म्हणजे तुमी हांगा हाडून बसोवपाक जाय. या तुम्ही करपाक शकना म्हणटा तुमी? कशें करतले म्हाका कळना हे हिशोब कळना पिता पुत्रांक तरी हाडपा जाय की आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जे जाग्यार आमचे नेते लोक आसात थंय अशें कित्याक जावचें. परंतु एक दुसरी गोश्ट हांव सांगू ती अशी की एक जो पळय हांच्यांनी सान्नो वापरले आपलो सिंबॉल म्हणून. परंतु म्हाका दिसता की त्या सान्नेचो खरो वापर केलो मोदीन अशी एक सान्न मारल्या सगळे कडेन की ते वायप आउट करून सगळे गेले. त्यामुळे लिडरय उरलो कोण ना आणि फॉलोवरय कोण उरलो ना आणि तो परिणाम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लो आसा. हांगा मोन्सेरात तर सरळच सांगले न्ही. आय हॅव टोल्ड पीपल इधर कोणाकूच आपण सांगू ना म्हणटा तो काँग्रेसीक वोट कर किंवा आनी कोणाक. राणे एटलिस्ट सांगताले न्ही काँग्रेसचो प्रयत्न करा म्हणून. काँग्रेसचो प्रचार राणे करताले आमचो विशय ते करतालो. आता आनी कितें घडलां जाल्यार तांकां खबर आसा. प्रमोद हांव एकच सांगता प्रत्येक फावटी कितें आसता आमी आतां हें रिलेट करता आमी राण्याक हें रिलेट करता विश्वजिताक. पूण त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जाता जेन्ना पार्लमेंटरी इलेक्शन जाता तेन्ना जो राणेचो सिंपथायझर आसता तो सांगता तुमी रावनात न्ही. त्या फाटी लायक थोडे आसता त्या फाटी प्रश्न हो आसा लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक द हायेस्ट लीड केम फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज. थंय श्रीपाद बाबूची लीड 6000चेर आयिल्ली जेन्ना विश्वजितान काम केल्लें. आज त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तशाच लोकसभा इलेक्शनाक ही परिस्थिती जाता. हें प्रमोद बाब कितें तुमची मास्टर स्ट्रॅटजी मास्टर सेटिंग कितें म्हणपाचें का? एका म्हणटले तशें पळोवंक वचत जाल्यार हे फावटी 70तल्या दोनूय मतदारसंघांनी आमी लीड घेतले आनी आमी पयलींच खबर आशिल्लें आमी लीड घेतले. कशी घेतली ती? सेटिंग बिटिंग काय ना? ना 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 सेटिंगाचो प्रश्नच येना. आमकां सेटिंग करपाची गरज बरो हांसून म्हाका सेटिंग काय ना सांगता. आमकां हांगा सेटिंग करपाची गरज ना. कारण ह्या लोकांक कळून चुकलेलें आसा भारतीय जनता पार्टी कितें मनोहर पर्रीकर कितें आनी मोदी कितें. ह्यो तिनूय गोश्टी 70तल्या लोकांक कळून चुकल्या. तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या 2 वर्साच्या ह्या कार्यकाळात सरकार कितें करता हें पळयलां आनी सरकाराच्यो येवजण्यो कश्यो तेंच्या दारा पर्यंत पावता ह्योय तेंच्यांनी पळयल्या. पण म्हाका एक गजाल सांगात अशी कस जाता की एक तेन्नाच पंचायत इलेक्शन जाता थंय बाबूश मनसरात 10तले 10 जागी जिखता आनी ताजे उपरांत जाल्ले ते लोकसभा इलेक्शनाक अकस्मात तुमी लीड काडटात. हे अशी विरोधाभास कसो दिसना? कितलेय फॅक्टर सांगू लोकसभा इलेक्शन म्हणू पंचायत इलेक्शन म्हणू जो पर्यंत तुमची काय अंडरस्टँडिंग आसना भितरल्यान त्या शिवाय हें जावपाक शकता ना. आमची तशी बाबूश मनसराता कडेन अंडरस्टँडिंग ना आनी राण्यां कडेन अंडरस्टँडिंग कांयच ना.
लोकांक एक एकदा आता लोकल पॉलिटिक्स ताळगावचे लोक अकस्मात अजून कमळाचे पोट ढंपा लागले ना, कदाचित म्हणजे लोकल पंचायतीच्या इलेक्शनाक कदाचित त्यांच्यानी चड सगळे फॅक्टर वापरले आसतले कदाचित, आणि कदाचित फॅक्टर वापरून आणि लोकांक मोदी केंद्रात जाय आसलो, कदाचित तांकां पंचायतीन थंयसर बाबुशेचे पॅनल जाय आसतले आणि केंद्रात तांकां सत्ता परिवर्तन जाय आशिल्लें. हाज्या खातीर तालिगांवच्या लोकांनी सुद्धा खूप इनोसंट कशें उत्तर दिलं म्हाका. तुम्ही कशें पळयतात? बाबूचंद तर स्वतः सांगलेलेच लोकसभा इज कन्सर्न आपण व्हडलेशें कांयच करूंक ना. सो ह्या लिडाची क्रेडिट तुमी बाबूशा येतात? बीजेपी लिडाची क्रेडिट बाबूशा वयचीच ना. लिडाची क्रेडिट पर्रीकराक वयतली किंवा ती मोदीक वयतली. भाई तुम्ही पळयता लिडाची क्रेडिट ताळगांवच्या दिवया. तुम्ही बाबूशाक बी दिना. बेस्ट थिंग टू गिव इट टू द पीपल देमसेल्फ. प्रमोद, काँग्रेसीचे 9 आमदार आसात न्ही, तातूंतले एक आले रिजनल सोडल्यार 8 आमदारांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक बीजेपीकच लीड मेळ्ळा. 8 हांकां म्हणजे 8 जाणांनी सेटिंग केली म्हणटा प्रमोद तूं. काँग्रेसीच्या बाबतीत हांव सांगपाक शकना. 8 जाणां लीड जाल्ले. हय, 8 जाणांची 8 जाण लीड दिवपाक शकले ना. 8 जाण. हय, 8 काँग्रेस. हाव आर यू एनालायझिंग दिस? हुज क्रेडिट इज दिस लीड्स? To an extent, I think Pramod is right. It is what I call, especially in North, it is the Morikar effect. Modi plus Parrikar. I mean, it is that. Of course, there can always be certain understandings, but I think it would actually be a case of the local leaders, in this case Mr. Montserrat, probably saying, "Arey Baba, you vote for whom you like." Not pushing. What about but Montserrat said it openly. But what about opposition leader? Also, he won his panchayat. No, what about opposition leader? That is interesting because that shows us that, as I said, I would probably not buy into a conspiracy theory there. I think the Modi effect which is now apparent. Is this a warning bell for Anis? Absolutely. सर तुमकां ब्रेक घेता हांव ल्हानसो. ताजे पयलीं म्हाका सांगा, तुमकां दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बरो अभ्यास आसा, तुमी त्याच वाठारार रावतातय बी. तुमकां कितें दिसता? कॉन्स्पिरसी थियरी दिसता, वॉर्निंग बेल दिसता, काय लोकांची प्रामाणीक भावना आणि मतदान दिसता? इतली इनोसंटली प्रमोद सावंतान सांगला, ते इनोसन्स दिसता ह्या वर्ताना भितर, काय कॉन्स्पिरसी थियरीज दिसता? प्रमोद सावंतान जे सांगला की सेटिंग बिटिंग असले तसले नासले, हे हांव सांगू शकता. ओके, नाशिल्ले ना, पूण पिता पुत्र ह्या बाबतीत डॉर्मंट रावल्यात, तेही तुम्ही सांगता? हां, ते दिसताले स्पष्टपणान की वोटरांक भायर काडण्यापासून काँग्रेसीकूच मत दियात अशें कॅनवासींग केल्लें काय आमकां खंय जाणवलें ना. आनी बिचारो रवी नायक, ही वॉज बँकींग ऑन देम. म्हणटकूच ताचो रिजल्ट कितें आहा तो आमकां हांगा दिसतात. सो बेजिकली तुम्ही म्हणटात की मोन्सेरात आणि राणी दोगी जाण डॉर्मंट रावले. मोन्सेराताचे सोडून तो रावला म्हणून आपणच सांगितलें, आणि न सांगता हे रावल्यात, हे ताचो परिणाम ते सिद्ध जाला. हय, हातूंतल्यान सिद्ध जाला. हांव एकच निमाणें आतां की इतले आतां काँग्रेसीक भाजपाक हांगा हे मोठे वोट मेळ्ळे. आतां आमच्या गोंयकारांचे जे कितें एक्सपेक्टेशन आसात, स्पेशल स्टेटस मागला, रिहॅबिलिटेशन कोणाचे आमच्या मायनिंग लोकांचे जावपाक जाय, इतले ट्रक, इतले बार्जी, सगळो एकच धंदो. ह्या संदर्भात आमचो मोपा एअरपोर्टा बद्दल मत तांचें अशें तशें आसा, कितें एक निर्णय घेवन तो विशय ताणें मोकळो करपाक जाय. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनचो प्रश्न जो आसा, आनी गोव्यान उद्योग ना गेली बरीच वर्सां जाली. सो बेसिकली भाई तुम्ही कितें म्हणटात, नाव युअर मार्केटेड होप्स एंड मार्केटेड मॅनिफेस्टो टू मी, नाव गिव मी द प्रॉडक्ट. आता गिव मी द प्रॉडक्ट. नाव गिव मी द प्रॉडक्ट. ओके, आयज आमी ब्रेक घेतात कारण नॅशनलाची चर्चा उरल्या. वेळ थोडा, पण आमी ल्हानसो ब्रेक घेतात आणि 2 मिनटां भितर परत येतात. खंयच वचनाकात, आमी आसतले ह्याच पॅनला बरोबर.